हालेलुया. अर्गां तुका जेजू, महिमा तुझो, ग्लाव तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, वैभव तुका जेजू. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजचे दिसा देवाचे उतर आमकां फोस जाला माथ्या वाचो वांजेल 17 अध्याय वाक्य 9 आनी 10 आनी 13 म्हणसर. मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्सेस 9a 10 to 13. दोंगरा वयले ते देवून येताना तवळ ताच्या सिसांनी ताका एक सवाल केलें. तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय एलिया निजाकी येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा हें समा. पूण हांव तुमकां सांगता, एलिया इदळूच येवन जाला, पूण लोक ताका वळखूंक ना आनी तांणी आपणाक जाय तशें ताका चलयलां. तशेंच मनशा पुताकी तांचे तावन सोसूंक मेळटलें. तो अशें उलयल्लो स्नान जातार जुवां विशयत म्हूण तवळ सिसांक समजलें. देवाचें उतर आज आमकां एलिया विशयंत शास्त्रीनी सांगलेलीं उतरां उल्लेख करता. जेजूक ते पात येवनात. जेजूक कर सोडवनदार म्हणून तांणी ओपून काण घेवना, ताका स्विकार करूं ना. ते एलियाच्या येण्याकच ते राखून रावल्यात आनी एलिया ताचें येणें जालां तो जुवां बौतिस्त. आनी एलिया प्रवाद्या विशयंत आनी जुवां बौतिस्ता विशयंत आमी पवित्र पुस्तक पळयल्यार की ते एलिया प्रवादीन शिकलेलीं ती हांगा जुवां बौतिस्त कंप्लीट करता. देखून हर एक आपोवणें देवा आतां येता म्हणून हांगा समजता. एलिया प्रवादी ताका उज्याच्या रातांनी स्वर्गाक वयर व्हेल्लें आनी तशेंच तो येतलो म्हणून शास्त्रींक एक फारिसेवांक आनी पुराय एक तांकां एक भावार्थ आसलो तो येतलो म्हणून. पूण आयिल्लो तांकां कळीतच ना आनी ताकाय ताणें तेजेशी मारलो जुवां बौतिस्ताकी. ताका कस दिलो, ताका आनिकालें गेलें, जैलांत घालें. हांवें चिंतलें एक नव्या सल्ल्यांत जुवां बौतिस्ता बरी कडक उतरांनी सांगतलो दुसरो कोणी येवना. कडक उतरांनी म्हळ्यार प्रवाद्या मारिफात निमाणो प्रवादी म्हणटात ताका पवित्र पुस्तकांत. ताच्या उपरांत जेजूचो जल्म जाता. जेजूचो जल्म जाल्या उपरांत प्रवादी बंद जाले. कोणी प्रवादी ताच्या उपरांत ना. तत्व कित्याक क्रिस्तूच ह्या संवसाराक आयलो. देवूच आपले पुता मारिफात ह्या संवसाराक आयलो आनी ताचे उपरांत शास्त्री फारिजेव हे सदुसेव सगळे उसांबोळ जाले. हेरोद्राय उसांबोळ जालो आनी जायते विरोधपण जालें. जुवां बौतिस्ता कितें विरोधपण मेळ्ळें. देखून जेजू हांगा क्लियर सांगता, एलिया येदोळूच येवन जाला पूण लोक ताका वळखूंक ना. ताका कस दिलो, ताका दग दिलो आनी आपणाक जाय तशें ताका चलयलो. जाल्यार तो कोणाकच भियोवना. पूण धैर्यान देवाचें उतार परगट केलें. फारिसेवांक शास्त्रींक आनी कोण अधिकारी येताले तांकां एक हत्त आग्याच्या पिलानो म्हणलें एक उतार सयत सांगून तांकां तांचें खंडन केलें. तांकां पवित्र स्नानय दिलें आनी बरी जिणी जिवंक तांकां उलोय दिलो. जायते मिसांव केल्ले जुवां बौतिस्तान. थंय एक उतार सांगता आमकां आयकूंक म्हणल्यार जेन्ना जुवां बौतिस्त पवित्र स्नान दिता सर्गींच्या राजांत रश्य जालें गे. रश्य तितलें जालें गे म्हळ्यार तितलो आत्म तितलो लोक सर्गींच्या राजाक गेलो म्हणटा. ताच्या प्रिचींग आवतान ताणें देवाचें उतार परगट करून लोकांची काळजामनां परिवर्तन केलें. देवा तें ओडलें तांकां सगळ्यांक परिवर्तन जालें. जेजूक एक वाड ताणें तयार केली. चड फरक ना जेजूक आनी जुवां बौतिस्त. खाली पवित्र पुस्तकांत वाचल्यार 6 म्हयन्यांचो फरक आसा. जेजू जल्माच्या 6 म्हयन्या पयले जुवां बौतिस्त जल्माला आनी तितलें काम केल्लो तो ल्हान प्रायतावून तो संवसारांत तो जियोना. संवसाराच्या वशाक तो लुब्धून रावना. खंयच्याच पथकाक तो पडोवना. देखून तो रानां मोल्यांनी जियेतालो. संवसारांत येवंकूच ना, गांवाक येवंकूच ना तो. म्हाका दिसता तूं ल्हान भुरगो आसतना ताचे आवय बापाय अंतरल्यान कित्याक उतर प्रायर जल्मल्लो जुवां बौतिस्त.
पूण आमच्या जिवितांत आमकां एक कॉल आसा. जर आमी वाचता जाल्यार एलिया प्रवादीचे विशयंत सिराक आमकां सारक्या सांगता हेचे पयलें वाचप एलिया प्रवाद्या विशयंत 40 आनी 8 अध्याय सिराक चॅप्टर 48 1 न्हू. तेन्ना एलिया प्रवादी उज्या सारको उठलो, उज्या सारको, आनी स्नान जातार सुवाती उज्या सारको म्हणटा पवित्र पुस्तक. ताचे उतर सुडी सारकें जळ्ळें, सगळ्यांचे पातक तांणी तांच्या दोळ्या मुखार दाखयलें, सुडी बरी जळ्ळें म्हणटा. कशें काळोखांत एक सूड धरल्यार उजवाड येता, तशें हर एकल्याच्या जिवितांत उजवाड आयलें. जेन्ना एलिया प्रवादीच्या जिवितांत एलिया प्रवादी मारिफात घडलेलें तेन्ना सुवांभोवतीचो मारिफात घडता. ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपल्या परजेक तांणी तांच्या संख्या ताणें उणें केली. सर्वेस्परांच्या उतरान ताणें मळब धांपलें आनी 3 फावटी उजय सकला हाडयलो. अजापानी अद्भुतां 8 महान अजापानी अद्भुतां केल्लो प्रवादी एलिया प्रवादी. एलिया तुज्या अजापानी कितलो महिमेवंत तूं. आपूण तुजे सारको म्हणून कोणाच्यान बडाय करूंक जायत, कोणाक एलिया सारको म्हणून सांगूंक जायत कोणी ना. जुवां बोतिस्ता बरी कोणाक सारकें करूंक जायत कोणीच ना. तितलें उतार परगट कर थरल्या एका विशयंत ताणें देवाची पुताची तयाराय केल्ली संवसाराक येवंक. आनी थंय मुखार सांगता पळया 10व्या आनी 9व्या आनी 10वें वाक्या, उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी ओडलेल्या गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जळच्या आदीं शांत करूंक. पळया, देवाचो क्रोध ह्या संवसाराक येवच्या आदीं शांत करूंक. देवाचो क्रोध ह्या संवसारांत येवच्या आदीं शांत करच्या खातीर जुवां भोंवती त्या संवसाराक आयलो. आनी ताच्या परगट जिणये वरवीं जेजूच्या येण्याची तयाराय ताणें केली. आनी मुखार म्हणटा, बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां कडेन वाटेक ओडूंक, बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्या कुळयेचें पुनस्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार ऐतो आसूंक तुका निर्मिला म्हणून अशें बरयलेलें आसा. आनी हो जावन आसा जुवां बावतिस्त. कितें एलिया प्रवादी तें आसलें तें गूण तेत जुवां बावतिस्ता जिवितांत आसले. कित्याक एलिया प्रवादीत आनी एक जल्म तसो ह्या संवसारांत जाल्लो. कित्याक म्हळ्यार ताका मरण नातलें, ताका कुडी आत्म सुमेध सर्गार व्हेल्लो आनी तो खंडीत जावन फाटीं येतलो म्हणलें. फारिसेवा थंय शास्त्रीन थंय एक विश्वासून रावुल्ले आनी तो प्रवादी आयिल्लो जुवां बावतिस्त मात तांकां कळोवना कोण म्हणून. जेजू क्रिस्त येता म्हूण कळीत आसा, आजून रावकोन आसात. जेजू क्रिस्त आयिल्लो, ताका कश्टिल्लो, ताका खुर्सार मारलोय तांकां आज ते समजता तांणी केल्लें सगळें सारकें म्हणून. पूण जायत्यो संगती आसात आमच्या जिवितांत आमी केल्लें पुरो सारकें म्हणून आमी चिंता, पूण हर एक सारकें आसना, हर एक सारकें आसना. आज आमकां खंडीत जावन त्या जुवां बावतिस्ताक देवान दिल्लें अभिशेक एनॉयंटींग आमकांय जाय जी आज कालच्या संवसारांत. देखून आमी खंयच्याय रितीनी अन्याय पळोवन ओगीत रावंक साधना. उलयजेत्त पडटा, खंडीत जावन उलयल्यार बेजार जाता, तुका विरोध जाता, दुस्मान जाता, कांय परवाना. पूण तूं देवाच्या पक्षान आसाय, कांय प्रॉब्लेम. सगळो संवसार तुजे विरोध उपराटल्यार कांय भियेनाका, कित्याक देव तुज्या पक्षान आसा. संवसार सगळो उपराटल्यार कितेंच भियोना जुवां बावतिस्त, कित्याक देव तुज्या सांगात आसुल्लो. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आमकां तेंय नाका, हेंय नाका, ओगीत बसचें. हाचे बदले एक नालिसायचें काम दुसरें ना म्हज्या भावा आनी भयणी. अन्याय पळोवन वगीत रावता जाल्यार खंडीत जावन त्या जिवितांत देवाचें येणें जावंक साधना, जेजूचें येणें जावंक साधना. जर आमी अन्याय पळोवन जाल्यार ताका आमी अपोज करता आनी ते अन्याय केल्ल्या मनशाक तो अन्याय केला म्हूण सांगता जाल्यार खंडीत देवाचें राज, जेजूचें राज तुज्या जिवितांत येवन जाला. देखून हे संगती आज आमी मतीन धरया आनी आमी त्या जुवां बावतिस्ताचें अभिशेक एनॉयंटींग आमी जेजू कडेन मागया. आज तें एनॉयंटींग आमकां दी. अन्याय पळोवंक ओगीत रावंक म्हाका सोडिनाका सोम्या. वायट कुटुंबांनी जाता आसतना ओगीत रावंक सोडिनाका. उलोवंक म्हाका दी आनी मोगान उलोवंक, समाधानेन उलोवंक आनी सगळें सारकें करूंक जाय कृपादार आमकां समेस्तांक देव फावो करून दी म्हणून आज आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशी आमचीं पदकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा बापी हांगा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.